जागतीक महिला दिन तेच्यो हांव सगळ्यांक पयलीं शुभेच्छा दिवपाक सोदतां. आनी आमी पळयलां की जगान कितल्योश्योच गजाली घडटात ज्यो बायलांक सपोर्ट करिनात. पूण आमी खऱ्यांनीच गोवा गव्हर्मेंटाक थँकफूल आसा, आमचे CM डॉ. प्रमोद सावंत तांकां सुद्दां, कित्याक तर इन गोवा वुमेन आर दे आर हॅविंग द सेन्स ऑफ सेफ्टी. म्हणजे भायले स्टेट्स जर आमी पळयले जाल्यार तांकां मातूय कसलो सपोर्ट मेळना ऑर तांकां सेफ्टी म्हणटा ती ना जी आमकां गोंयांत मेळटा. सो हाचे बद्दल खऱ्यांनीच आमी गोवा गव्हर्मेंटाक थँकफूल आसपाक जाय. आनी दुसरें म्हटल्यार जी बायलां खातीर कितें तरी स्कील डेवलपमेंट प्रोग्राम्स गव्हर्मेंटान आयोजीत करचे जेणे करून तांच्यो स्कील बिल्डअप जातले आनी ती आपल्या पांयार खंबीरपणे उबी रावपाक सोदतली. I teach the students who are going to be teachers. I always teach my girl students that there is no limit for achievements, but they should not forget their heritage, their legacy, their culture. Inculcate it in your students. For every woman, I'll say, there is no limit to your achievements, but also look after your children to become worthy citizens in this world. आतां बायलां जी आसा ती भायरची कामां म्हटल्यार बँकेची कामां म्हणा किंवा एडिटोरियल किंवा आनी खंयची जेका खूबशी तकली लावची पडटा तेका खातीर तेंच्या खातीर न्हू आमी पुरुशां कडेन वयता किंवा आमच्या भावां कडेन वयता, आपल्या डॅडी कडेन वयता किंवा मागीर आनी कोणा कडेन फ्रेंड्सां कडेन वयता. बट देन कित्याक अशें आसा की आमी पुरुशांचेर डिपेंडंट आसा. ही गजाली बँकेची सादी सोपी गजाल की लायक बूक पासबूक हे करप पोन हाडप किंवा मागीर लोन काडप. महिला मंडळ जो ग्रूप आसा ती सुद्दां आपल्या भुरग्यांक किंवा आपल्या हजबंडाक विचारता कितें करपाक जाय, प्रोसेस कितें आसा, हें कित्याक जाय. हेका लागून बायलांक खातीर स्कुला पासुनूच कित्याक आमी कितें करना म्हणजे तांकां कित्याक परत परत विचारचें पडटा पुरुशांक वचून की बाबा आमचें हें कितें करपाक जाय, आमकां मातशें करून दिता, म्हाका मातशें थंय हें व्हरपाक जाय आसलें, म्हाका व्हरून म्हाका दाखयता कितें करपाक जाय तें. वाय डोंट वी बिकम इंडिपेंडंट? वाय आर वी नॉट टॉट हाव टू डू दीस स्टफ? दॅट इज माय क्वेश्चन. तुमी कमी ना, कोणें जर तुमकां सांगत की तुमी करूं शकना अशें कांय ना. बायलां सगळें करूं शकता. जस्ट हॅव द झील आनी आपल्या भितून तुमी विश्वास दवरा की तुमी करूं शकता म्हणून. आतां जी न्यूज येयलेली करंटली अबावट द स्नॅचिंग ऑफ मंगलसूत्र. सो इन दॅट केस इफ आतां भायर वचून बायलां सपोज भोंवता रस्त्यार आसता जाल्यार तांकां एक सेक्युरिटी म्हणून कितें तरी गायडींग सोर्स म्हणून कितें आसपाक जाय सो दॅट दे कॅन मूव फ्रिली इन द सोसायटी. बायलांक तितलोच इक्वल रायट मेळपाक जाय. In this feminist society, both men and women are to be treated equally. You have to fight for yourself. सो आतां बसीन आमी ट्रान्सपोर्ट करतात तेन्ना खूब ग्रुपिजम जाता मॅन अँड वुमन. तर खुबशीं अशीं चेडवां आसा ती आपल्या खातीर स्टँड घेयना ऑर कंडक्टराक ऑर कोणाक सांगना. सो हांव म्हणटा की तुमी स्टँड घेया. आनी हांव अशेंय मागता की आतां पिंक फोर्स येयला, पिंक पुलीस फोर्स येयला चेडवां खातीर, तशें पिंक बसीस फॉर ट्रान्सपोर्टेशन कॉलेज गर्ल्सां खातीर सुद्दां ते सुद्दां इम्प्लिमेंट करपा जाय. सो वुमन्साक सपोर्ट करपा जाय. ते पिरियड्स आसूं, मेन्सुरेशन सायकला खातीर आसूं. सो मेन्सांनी सुद्दां बायलांकां समजून घेवपा जाय. आजकाल न्ही महिला एम्पावर्ड आसा. त्यो जाणा की आपली शक्ती कितें आसा, ती एड्युकेटेड आसा. तांकां सगळे हे जे फोनाचेर आनी लॅपटॉपचेर बसून तांचे समोर सगळें विश्व उघडें आसा. म्हाका जाल्यार हांव जाल्यार आयच्या विमेन्स डेक अशें म्हणन की महिला सशक्त आसात पूण आव्हान आसा समाजा फुडें, आव्हान आसा तांच्या बरोबर तांच्या फॅमिली फुडें आनी सगळे कम्युनिटी कडेन की ह्या सशक्त महिलेक पेलपाची तुमचे कडेन ताकद आसा काय ना. Women who is enjoying, are you able to accept this woman who is aware of her rights, who is aware of the opportunities that she can access? अशा महिलांकडे महिला समोर रावपाची, महिलांक एक्सेप्ट करपाची तुमचे कडेन ताकद आसा काय ना हो म्हजो प्रश्न समाजाक आयच्या दिसा हांव विचारीन. आनी गरज आसा की पयलीं अशें म्हणटाले आमी की फॅमिली सपोर्ट जाय, कम्युनिटी सपोर्ट जाय, घोवाचो भुरग्यांचो सगळ्यांचो आदार. टुडे शी डजंट एक्चुली रिक्वायर ऑल दॅट, बट सपोर्ट एक फॅमिलीन बरे भशेन रावपा खातीर सपोर्ट हो जाय पडटा. एंड यू नीड टू एक्सेप्ट दॅट वुमन
एम्पावर्ड वुमन, सगळे आपल्या हक्काची जाणविकाय आशिल्ली, आपल्या पांयाचेर उबी आशिल्ली सशक्त स्त्री एक्सेप्ट करपाची ताकद आज प्रत्येकाच्या मनान आज येवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. हॅपी वुमन्स डे.